इज अफोन्सो कोलवा आरजी मेंबर. आयज आमी कोलवा आहाय आनी हें चोयल जाल्यार हो एक सँड-ड्यून आहा. सँड-ड्यून म्हणलो आमगेलो एक प्रोटेक्टेड एरिया जी फाल्यां कितें जाल जाल्यार सपोज एक नॅचरल कॅलमिटी जाली वो उदक भितर येयलें वो कितें अर्थक्वेक जाली जेन्ना लारां भितर येत जाल्यार ती आमगेली सँड-ड्यून प्रोटेक्ट करता. पूण आज आमी चोयल जाली कोणे लाशिल्ल्या उज घायला. सो हें उज घालपाचें कारण कित्याक जावपाक शकता जोरी तो उज घालन ही सगळीं झाड मारूं सोदिता आनी तेच भाशेन म्हाका दिसता हो सँड-ड्यून्स ती काडूं सोदिता ही सँड-ड्यून्स काबार करता. सो आमी एक रिक्वेस्ट करताय जे हें कोण केलां हें व्हेरी बॅड. तूं आमगेलें पर्यावरण काबार करूं सोदता हें जावपाक जायना. आनी तेच भाशेन आमगेलो एक रिक्वेस्ट जो आमगेलो बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सी एम.एल.ए. आहा मातशें तूं हेजेर नदर मातशी कित्याक हें आमगेलें सांबाळपा जाय. देव बरें करूं. आयले आज जाग्यार आमी आसा ती जाण आसा कोलवा आनी हो रोड वयता कोलवा बीच बॉलिवूड हॉटेल. ओके सो काल राती हिंगा कोणे तरी हे सँड-ड्यून्सार उजो घायलो. ओके तो सँड-ड्यून्सा आतां थिंगा एक बोर्ड मारलो आसा सम रियल एस्टेट बिल्डर्स हेणी ती प्रॉपर्टी घेयलो आहा. आतां तेंगे इंटेंशन कितें तें आमकां खबर ना वेदर उज लायन हें कितें माती काडून आको हिंग कितें प्रोजेक्ट करपाक पूण तो भितरसून आहा. आतां काली हिंगा जो हाटल्या ओनर आहलो आमचो तेणें तेगे मानाया घेवन राती कडेन उजो पालयल्लो पूण आज आमी सकाळीं येयले तो थोडोसो उजो खंयच्यान आलो तो जाग्यार आमी ते उदकान पालयन बंद केला. आतां आमी आमगेले कोलवा पुलीस स्टेशनाकूय नोटिफाय केलां तांकां सांगलां मातशें हिंगेन मॉनिटर करपाक कित्याक फायर ब्रिगेडी आमी सांगोना बिकॉज सगलो उजो पालोल्लो पूण आखें डिस्ट्रक्शन जालां आखो सँड-ड्यून्स आखो लासोन कोबोर जाला. ओके सो आमी मागता आमगे जावं गांवचे पंच जावं सरपंच जावं आनी आमगे एम.एल.ए. पासून मातशें मॉनिटर करचें असले जागे नाजाल्यार पंचायती सरपंच मेंबरांक घेवन तुमी आखी एरिया तेंची मॉनिटर करची कित्याक कोणू आतां खूंय उज घाता आनी आखें डिस्ट्रक्शन करता. ओके सो आमी हिंगा परत येतले आमी चोयतले मॉनिटर करतले कित्याक आमकां भिरांत दिसता हे सँड-ड्यून्सा हाल कोणू एक्सकवेट करून नाश करतलो आनी कितें प्रोजेक्ट घेवपाक शकताय. सो आमगे तें इंटेंशन आहा. ओके सो आमी मागता तुमी लोकांनी मातशें जागृताय दवरची हुंयच्यानू कितें ट्राक वयता वो कोणू हुंयच्यानू बसलो उजो लावपाक प्रयत्न करता जाल्यार आमकां लोकांक तुमी अवेरनस करचें आनी कळोवन दिवचें. थँक्यू वेरी मच.